नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिता कुंकळकाराच्या आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. फोंडेकवाडो पर्रा वाठारांत बांदकाम सुवातेर ओडिसाच्या कामगाराचो खून करून दोग साथीदारांनी काडल्यो फुजो. म्हापशा पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू. म्हापसा पणजी राष्ट्रीय महामार्गार बस आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात दुचाकी चालकाक जाग्यारूच मरण. मजगतीं कोल्हापूर आजरा वाठारांत जाल्ल्या कार अपघातात दिवचल हातुर्लेचे वारकरी नशिबान वाटावले. मोगो पक्षांत आमदार म्हणून निवडून आयले उपरांत पक्ष सोडपी आमदारांक परतून मेळचो ना प्रवेश. पयले टर्मात निवडून आयिल्ल्यान मंत्रीपद घेवच्या पेक्षा अध्यक्षपद स्विकारून घेवचो अणभव. मंत्री ढवळीकाराची माहिती. बेळगांवच्यान गोंयांत बेकायदेशीर रितीन गोमांसाची तस्करी केल्ल्या प्रकरणात दोगांक अटक. 6.75 लाख रुपयांचे सुमार 1930 किलोचे गोमांस केले जप्त. सोमारा सकाळची घडणूक. तपास सुरू. शिरोडा धाड घालून बेकायदेशीर मडको घेवपाच्या प्रकरणात पुणे पुलिसांनी दोगांक केली अटक. 3,360 रुपया रोकड, 2 मोबायल आनी 1 कॅल्क्युलेटर केलो जप्त. तपास सुरू. गोमंतक गौड मराठा समाज आणि उटा संघटनेचेर घाल्ले निर्बंध बेगोबेग काडात, नाजाल्यार गांवागावात वाड्यार वचून 2027चे वेंचणुकेत भाजपाक तयार करतले वातावरण. गावडे समर्थक आदिवासी फुडाऱ्यांची शिटकावणी. आता पळयात खबरो विस्तारांत. बेळगांवच्यान गोंयांत बेकायदेशीर रितीन गोमांसाची तस्करी करपी प्रकरणात दोगा जाणांक रामनगर पुलिसांनी अटक केल्या. ह्या कारवायेत 6.75 लाख रुपयांचे सुमार 1930 किलो गोमांस जप्त केला. सध्या पुलीस या प्रकरणात आस्पाविल्ल्या मुखेल सूत्रधारांच्या मागार आसा. बेळगांवच्यान गोंयांत बेकायदेशीर रितीन गोमांसाची तस्करी करपी दोगा जाणांक रामनगर पुलिसांनी अटक केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बेळगांवच्यान गोंयच्या दिशेन येता आसतना पुलिसांनी तपासणी करपाक राव म्हणून सांगिल्लें आसतना लेगीत हो टेम्पो रावूं नाशिल्ल्यान पुलिसांक दुबाव आयलो. तेन्ना रामनगर शिवाजी सर्कला कडेन हो टेम्पो आडोवन पुलिसांनी ह्या दोगा दुबावितां सयत 6.75 लाख रुपयांचे सुमार 1930 किलो गोमांस जप्त केले. सिद्धप्पा बाळप्पा बुदूर आणि राजू बाळू नायक अशी ह्या दुबावितांची नांवां आसात. सध्या पुलीस ह्या प्रकरणातलो मुखेल सूत्रधार अमोल मोहनदास ह्या बेळगांवच्या तरणाट्याच्या सोदात आसात. काल जेन्ना रामनगर पुलिसांनी रामनगर जंक्शनाचेर एक मिनी टेम्पो हात दाखयलो आनी जेन्ना मिनी टेम्पोक तेंच्यांनी हात दाखयलो तेन्ना मिनी टेम्पो तांकां रावनासतना मिनी टेम्पोचेर ड्रायव्हरान पळ काडलो. त्याचो फाटलाक जेन्ना रामनगर पुलीस उपनिरीक्षक महंतेश नायक हांणी केलो आनी ताका आडयले तेन्ना ते गाडयेची तपासणी केली आसता तांकां भितर 1930 किलो गोमांस आसलेले. ते गोमांसा संबंदी तांकां विचारले जाल्यार तेंच्यांनी उडवीची उत्तरां दिली म्हणून तांकां दोगांकूय ताब्यान घेतले. आनी जवळ जवळ ते बाजार भाव आसा किंमत तेजी गोमांसाची 6,75,500 रुपया आसा. आनी ते गोमांस बेळगांवच्यान हांगा गोंयांत हाडटाले अशें म्हणून तेणें सांगलेलें आसा. गोंयांत तेजी विक्री मोठ्या प्रमाणांत आसल्या कारणान ते मडगांव विक्री करपा खातीर ते हाडटाले अशें तेणें सांगलेलें आसा. जेका ताब्यान घेतल्या तेंचें नांव आसा सिद्धप्पा बाळप्पा बुद्दूर आनी राजू बाळू नायक. हे दोगांय बेळगांवचे. आनी जो मुख्य सूत्रधार आसा जो गोमांस सप्लाय करपी तो अमोल मोहनदास हो राहणारो बेळगांवचो आसा. तेजी चवकशी करपा खातीर त्याचो तपास चालू आसा आनी पुलीस त्याचो शोध घेता. आनी जेन्ना अशें प्रमाणान मोठ्या प्रमाणान जेन्ना कर्नाटकाच्यान हांगा गोंयान गोमांस पावता तेन्ना असो प्रश्न निर्माण जाता की मोले चेकपोस्ट करता कितें. कित्याक आयज जर ती रामनगर पुलिसांनी जर गाडी हाडून आसलेली जाल्यार हे मोले चेकपोस्ट आयल्यान सहज रित्याक ते गोंयान पावता आसले. तेन्ना हेजी संबंदीत जे अधिकारी आसा तेणे मोले चेकपोस्टाचेर अशा गाडयांची कडक तपासणी करपा जाय अशी लोकांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मोलेंच्यान एकनाथ खेडेकर. फोंडेकवाडो पर्रा वाठारांत ओडिसाच्या एका कामगाराचो ताच्याच दोग साथीदारांनी खून करपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बांदकाम सुवातेर ह्या दोगांनी तांचो खून केल्ल्याचें कळटा. सोमारा उसरा राती ही घडणूक घडली. म्हापसा पुलीस हे घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. राज्यात गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाढ जायत आसा.
सोमारा राती 10 ते 11 वरांचेर फोंडेंवाडो पर्रा वाठारांत ओडिसा कामगाराचो खून जालो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पर्रा बांदकाम सुवाते कुशीक आशिल्ल्या कुडीत 3 कामगार रावताले। हातूंतल्या 2 कामगारांनी तिसऱ्या कामगाराचेर धारदार शस्त्रान हल्लो केल्ल्यान त्या कामगाराक गंभीर दुखापत जावन ताका मरण आयलें। खून करून 2 दुबावित कामगारांनी घडणूक थळावेल्यान फुज्यो काडल्यो। म्हापसा पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा। ऐसा अभी जो इंसिडेंट हुआ है भाई उसके ऊपर हाँ ओके सो कोण आउटसाइडर किने कोण बायले रेंटाक रावतालो काम करूंक येयलेले लेबर आनी कोणे कितें कळलें हितून सुराक सद्या काम चालू मर्डर न्हू सर गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर। उटा संघटना आणि गोमंतक गौड मराठा समाजाक प्रमाणपत्र दिवपाचेर घाल्ली बंदी काडपाची मागणी दोन्ही समाजाच्या फुडाऱ्यांनी केल्या। बंदी काडली ना जाल्यार वाड्यार आणि गांवांनी वचून भाजपा सरकारान आदिवासी समाजाचेर केल्ल्या अन्यायाचो पाडो वाचतले म्हणून गौड मराठा समाजाच्या फुडाऱ्यांची शिटकावणी। गोमंतक गौड मराठा समाजाचेर सरकारान प्रमाणपत्रां दिवपाक बंदी घातल्या। ह्या निर्बंधाक लागून समाजाच्या विद्यार्थ्यांचे बरेच लुकसाण जातले, तेन्ना सरकारान हे निर्बंध काडून उडोवचे अशी मागणी गोमंतक गौड मराठा समाजाच्या फुडाऱ्यांनी केल्या। तशेंच हे सरकार एसटी समाजाच्या बऱ्या खातीर वावुरता जाल्यार राजकीय आरक्षण, आदिवासी भवन आनी हेर मागण्यो कित्याक पुराय जाल्ल्यो ना? गोमंतक गौड मराठा समाजाचो अध्यक्ष विश्वास गावडे विचारता। तुमच्यात हिम्मत आसा जाल्यार गोविंद गावडेन केल्ल्या आरोपांचेर स्पश्टीकरण दियात अशें आव्हानूय तांणी सरकाराक दिलां। 2011 वर्सा एसटी महामंडळ आनी एसटी कमिशन स्थापन जाल्ले तेन्ना फाटल्या 6 वर्सांची बाता तुमी खंयच्या आदाराचेर मारतात म्हणूनय विश्वास विचारता। आणि जी आमच्या गोमंतक गौड मराठा समाजाक ज्यो सर्टिफिकेट इश्यू न करच्यो म्हणून ऑर्डर केल्यात आनी अवघे 15 ते 8 दिसां भितर उठायकूय सेम ऑर्डर पास करतात। ह्या हितूंतल्यान कितें आमी सिद्ध करतात की हो सरकार आदिवासी समाजाक भिला। आमचे कार्य जे आसा ते नेटान चालू उरतले आणि गोमंतक गौड मराठा समाजाच्या बांधवाक आणि उठा संघटनेचे आमचे जे कार्यकर्ते जे आसा, उठाचे कार्यकर्ते जे आसा, एसटीचे कार्यकर्ते आसात ते तळागाळांतल्यान काम करतले आणि जे जाग्यार आमचे अन्याय झाले, जे जाग्यार आमचे फसवणूक जाले, चिड्डुबाचे माटोवपाचो प्रयत्न सरकार केल्लो आसा। हो प्रत्येकाच्या गांवां तालुक्या पंचायती लेवलच्या वाड्या घर पावतले। 25 मेक जाल्ल्या प्रेरणा दिसाचे कार्यावळी उपरांत घडिल्ल्यो घडणुको विचारात घेतल्यो जाल्यार हे आमच्या रचिल्ले सुडाचे राजकारण आशिल्ल्याचो आरोप एसटी फुडारी प्रकाश वेळीपान केलो। पूण हे खातीर सरकाराक जबाबदार धरपाक तो फाटीफुडें जालो। फुडाराक आपूण भाजपा वांगडा आसतलो की ना तेवूय ताणें स्पश्ट केलें ना। मराठा समाज आणि उठा संघटनेचे घातलेली जी बंधन आसात ती सरकारान ताबडतोब काडची आणि हाका लागून आज जशें आमचे बाब विश्वास गावडेन म्हणले की आमच्या भुरग्यांक एसटी सर्टिफिकेट घेवपा खातीर आज प्रॉब्लेम जाला, बंदी घातला, ती उठोवची। उठा संघटना ही सुद्दां जे आज निर्बंध घातलात ते निर्बंध आमकां मिटींग घेवपाक मेळना, आमकां बॅनर लावपाक मेळना, आमकां कॉरस्पॉन्डन्स करपाक मेळना। आमचे खूब अशे कॉरस्पॉन्डन्स प्रायम मिनिस्टर लेवल, आमचे दिल्ली लेवलाचे आमकां कॉरस्पॉन्डन्स करपाक जाय आसले। अनेक इश्यू आसात, रिजर्वेशन आसा, बाकीच्यो आसात, जे कितें घडटा ते गव्हर्मेंटान नजरे हाडटले। खंयची संघटना आनी खंयचें ऑर्गनायजेशन आसा? इट्स ओनली ऑर्गनायजेशन वीच इज फायटींग फॉर द कॉज ऑफ द ट्रायबल पीपल। तेका स्टॉप जाल्लें आसा। वी वॉन्ट इट इमिजिएट शूड बी लिफ्टेड दॅट बॅन जे घातलो ते। 25 मे साकून सिरीज ऑफ ज्यो घटना जाल्यो ते पळयात। 25 मे आमी उलयले आनी ते फोरम आसले ट्रायबल लोकांचो प्रेरणा दीस। ताणें उलयलें म्हणून किंवा मागीर ताजें निमित्त धरलें की करप्शनाचे आपल्या गव्हर्मेंटाचे उलयलें म्हणून ताका काडलो। काडले नंतर रोखडेच आतां आमचे गेल्ले इलेक्शन चॅलेंज केलें कांय घटकांनी, कांय भावांनी। तें ऑगस्ट 2024 आसलें। इन्क्वायरी चलता, ओके, मेक इन्क्वायरी, पण 27 जुनाक त्या गोमंतक गव्हर्मेंट समाजाचे निर्बंध घालता आणि 1 आठवड्या भितर 4 जुलैक परत दोनीच हियरिंगांचे अशे कितलीशी पेंडींग आसात। ह्यो 3 घटना कितें सांगता? ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।
आपल्या कार्यकाळात गोंय विद्यापीठाचो दर्जा सुधारला म्हणून सध्याचो उपकुलगुरू भाशणान सांगता ते सामके फट. सध्याच्या उपकुलगुरूच्या कार्यकाळात गोंय विद्यापीठाचो दर्जो सामकोच देंवला. ताका लागून मुख्यमंत्री तशेंच शिक्षण मंत्री प्रमोद सावंतान ताका जाता तितले बेगीन काडून उडोवचो अशी मागणी गोवा फॉरवर्डान केल्या. भायले प्राध्यापक घेवपाचेर बंधनां आयल्यात. ताका लागून गोंय विद्यापीठाचो दर्जो देंविल्ल्याचो दावो सध्याचो उपकुलगुरू हरिलाल मेननान केलो. हे फाटभुंयेर गोवा फॉरवर्डान पत्रकार परिशद घेतली. युनिव्हर्सिटी जो वायस चान्सलर क्लेम करता की आपल्या लागून युनिव्हर्सिटी खूबदा क्लेम करतो आय हॅव ब्रॉट दीस युनिव्हर्सिटी टू दीस लेवल. आमची क्लियर कट म्हणया की हो वायस चान्सलर एजसान गोवा युनिव्हर्सिटी सकल वचत आसा आनी ताका आनी 2 वर्सां आमच्या म्हायती प्रमाणे उरला ती 27 सुमार म्हाका दिसता रिटायर जाता केन्ना तरी. सो आनी जर 2 वर्सां ताणें कंटिन्यू केलें जर जायत जाल्यार फोंडां घातले शिवाय ही युनिव्हर्सिटी आनी गोंयांक हो वायस चान्सलर रावपाचो ना. गव्हर्मेंट नीड्स टू एक्ट immediately on this. I remember once the chief minister had reprimanded the vice chancellor at a convocation ceremony, most probably. Convocation ceremony asteli. But mere reprimanding him in front of the public will not suffice. तुवें ताका आजूत दिवपाचें दिलें, डोस दिवपाचो दिलो. हो डोस घेवन जर बरो जायन जर जायत जाल्यार ताका हेज्या खरो डोस दिवपाची गरज आसा आनी तें काम गोंय सरकाराचें आमची न्ही. आमी कांयच करपाक शकना हेतून भितर. मॅक्झिमम आमी आनी एक घेराव घालतले युनिव्हर्सिटीच्या वायस चान्सलराक, तो आमचें नांव बदनाम करता म्हणून युनिव्हर्सिटीचें. बट द गोवा गव्हर्मेंट हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, who is also holding education portfolio, needs to intervene immediately आणि ह्या वायस चान्सलराक जाता तितल्या बेगीन ताज्या पदावेल्यान निकळावचो. शिरोडा वाठारांत धाड घालून फोंडे पुलिसांनी 2 जाणांक अटक केली. पुलिसांनी विशाल शिरोडकर आणि वैकुंठ शिरोडकर हांकां अटक करून तांचे आड गुन्यांव नोंद केला. ह्या कारवायेत 3,360 रुपया रोकड, 2 मोबायल आणि 1 कॅल्क्युलेटर जप्त केला. फुडलो तपास सुरू आसा. शिरोडा हांगा फोंडा पुलिसांनी सोमारा राती रेड घातली आनी थंय तांकां 3,360 रुपया 2 मोबायल आनी 1 कॅल्क्युलेटर तेंच्यांनी जप्त केल्लो आसा. तशेंच विशाल शिरोडकर आनी वैकुंठ शिरोडकर यांचे विरुद्ध केस रजिस्टर केल्ली आसा. हांगा पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे गेल्या कांय दिसां पासून इलिगली मटको घेवपाचें काम सुरू आशिल्लें अशी इन्फॉर्मेशन मेळटकीर सोमारा राती फोंडा पुलिसांनी PI विजयनाथ कवळेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली PSI कृष्णा गावस आणि त्याचे स्टाफांनी वचून थंय रेड मारली आणि हांगा आतां फुडलो तपास सुरू आसा. पुणेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर गोंय सरकारान फाटल्या 5 वर्सांत शाळा आनी देवळांच्या 100 मीटर अंतराचेर सुमार 210 सोऱ्याच्या दुकानांक परवाने दिल्यात. तशेंच ह्याच काळात अबकारी खात्यान 184 जाणांचे अर्ज भायर मारिल्ल्याचें सुत्रांकडल्यान कळटा. पळयात पुराय बातमी. अबकारी कायद्याप्रमाण शाळा तहेत देवळाच्या 100 मीटर अंतराचेर सोऱ्याची दुकानां घालपाक परवानगी दिवपाक मेळना. मात शाळा आनी देवळां लागसर खुबशीं पर्यटन स्थळां आसात. ह्या स्थळांकडे पर्यटकांक आकर्षित करपा खातीर सरकारान चडांत चड सोऱ्याच्या दुकानांक परवाने दिलात. महत्वाची गजाल म्हळ्यार देवूळ आनी शाळेच्या लागीं आशिल्ल्या सोऱ्यांच्या दुकानाच्या परवान्याच्या नूतनीकरणा खातीर दुप्पटीन शुल्क घेतला. दुसरी महत्वाची गजाल म्हळ्यार शाळा आनी देवळाच्या लागीं आशिल्ल्या सोऱ्याच्या दुकानांचो विद्यार्थी, शिक्षक आनी देवळान येवपी भाविकांचेर वायट परिणाम जावं येता. मजगतीं हायवे कुशीक सरकारान बेकायदेशीरपणान सोऱ्याचे परवाने दीस सुटला. तुम्ही सगळे जाणा आसतले शाळा आनी देवूळ हेच्या 100 मीटर रेडियसाच्या भितर जे होलसेल सोऱ्याचे जे लायसन आसा ते दिवपाक मेळना. पूण फाटले 5 वर्सान टोटल 210 अशी लायसनां आसात जी शाळा आनीक जे देवूळ आसा तेजे रेडियसान भितर एक्सायज डिपार्टमेंटान दिल्ली आसा. आनी त्याच बरोबर 184
84 एप्लिकेशनां जे शाळा आनी देवूळ हेचे भितर लायसनाक येयल्ली म्हणून ती फेटाळलेली आसात आनीक हितून भितर जी भायर वडयल्ली जी एप्लिकेशन आसात ती 2020-21 8 एप्लिकेशन भायर वडयली तशीच 21-22 33 एप्लिकेशन भायर वडयली 22-23 42 एप्लिकेशन भायर वडयली तशीच 23-24 52 एप्लिकेशन भायर वडयली 24-25 म्हणजे फाटले जे फायनान्शियल इयर आशिल्ले तितून 49 एप्लिकेशनां भायर वडयली तशीच ज्या तालुक्यांनी तालुका वायज समज आमी पळोवपाक गेले ज्या तालुक्यांनी तुमकां सांगलें तशें 210 जी लायसनां ऑलरेडी मेळिल्लीं आसात जाल्यार ते समज तालुका वायज ब्रेक पळोवपाक गेले जाल्यार सगळ्यांत चड बार्देस तालुक्यान 43 जे लायसनां आसात ती मेळिल्लीं आसात तशेंच पेडणे तालुक्यान 22 मेळिल्लीं आसात तशेंच बिचोले तालुक्यान 14 तिसवाडी तालुक्यान 28 फोंडें तालुक्यान 26 मेळ्ळ्यात तशेंच काणकोण 16 मेळ्ळ्यात सांग्यार 13 मेळ्ळ्यात साश्टी 18 मेळ्ळ्यात तशेंच मुरगांव 27 मेळ्ळ्यात सो टोटल ही 210 जी लायसनां आसात 3 लायसनां शाळा आनी देवूळ हेच्या 100 मिटराच्या रेडियसाचे भितर दिल्ले आसात जाल्यार हो जो कायदो आसा तो एक्सायज डिपार्टमेंटाचो कायदो आसा पूण एक्सायज डिपार्टमेंटानूच खंय तरी हो कायदो भंग केला काय असोय प्रश्न येता अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. तुम्ही जर कॅटरिंग वाल्यांचे जेवण जेवता आसत तर तुमकां सादूर रावपाची गरज आसा. पर्रा ब्रिटो वाड्याचेर धाड घालून नितळसाण पाळी नासतना लोकांक जेवण दिवपी कॅटरिंग वेवसाय एफडीएन बंद उडयल्लो आसा. नेमकें प्रकरण कितें पळोवया पुराय बातमी. राज्यात सध्या अन्न आणि वखदा प्रशासनाच्यो धडक कारवायो सुरूच आसात. पर्रा ब्रिटो वाड्याचेर धाड घालून नितळसाण पाळी नासतना सुरू आशिल्लो कॅटरिंग वेवसाय एफडीएन बंद केलो. ह्या कारवायेत सुमार 300 लोकांक हो कॅटरर टिफिनां पावयतालो अशें कळ्ळां. बिगर गोंयकारांक कामाक दवरून हो वेवसाय चलतालो. हो वेवसाय चलोवपा खातीरचे योग्य परवाने लेगीत तांचे कडेन नाशिल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ल्याचे अन्न सुरक्षा अधिकारी राजाराम पाटील हांणी सांगले. सब लोग नया बंदा है जी, वो सब जो था वो सब चलेगा, ठीक हम सबको बुलाया. मैं तो यही 1-2 तारीख आया था रोटी बनाता. आज आमकां इन्फॉर्मेशन अशें मेळ्ळें की ब्रिटो वाडो पार्रा हांगा ह्या घरान खंय तरी बिहारी भुरगे हाडटा आनी ते हांगा टिफीन तयार करतात, प्रिपेर करतात सामके म्हणजे अशे बुरशे अवस्थेत. आनी ते टिफीन तयार करून हांगा ते पॅक करून जे हांगा इन एंड अरावंड इन्क्लुडींग मोरजे सुद्दां जे पळय विलाज आसा मागीर थोडे हॉटेल स्टाफ म्हणजे सेक्युरिटी विला तांकां ते सप्लाय करता जवळ 300-350. आतां प्रायमरी आमी प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन जे आमी काडला तांचे डाटा घेवन 300 ते 400 सुमार टिफीन भरप आनी ते व्हरून तांकां सप्लाय करप. तांचे कडेन लोकल बॉडी म्हणजे पंचायतीचो हेल्थाचो किंवा आमचो फूड एंड ड्रग्साचो कसलेंच परमिशन म्हणटा ती ना. आनी जे प्रिपरेशन जे चल्लां ते सामकें एकदम अनहायजिनीक कंडिशन. त्या संदर्भात आमी सकाळ फुडें आमची फूल टीम रिप्रेझेंटेड बाय आवर डेजिग्नेटेड ऑफिसर आमी त्या रेड मारली आनी आमी आज ते सगळे सीज केला आनी आतां प्रिमायसीस आमी सील करतले. बार्देस पेडणे जे विलाज आसा पळय आमकां तेंचे पळय आतां डाटा जो सापडला तातूंत कळून चुकला की सगळ्या कडेन ते विलाज तांकां ते विलाजाक सप्लाय करता तांचो सेक्युरिटी किंवा तांच्या स्टाफा खातीर. आनी आमी तांचे कडेन आनी इन्फॉर्मेशन आतां काडटले की ते आनी कोणाक दिताले हेचे प्रमाणे. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा सोटीकर. मडगांव वाठारांत आशिल्ली फोणकुलां पुरोवपाचें काम तशेंच सिवेज चेंबर उसपुवपाचें काम बेगीनूच पुराय करतले म्हणून मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत हांणी सांगलें. सगळ्या कंत्राटदारांक मशीन हाडप सक्तीचें केलां. एकदां मशीन आयलें की बेगीनूच रस्त्याची कामां हातांत घेतले अशेंय आमदारान ह्या वेळार सांगलें. एक सिवरेज डिपार्टमेंटान एक टँकर कॉन्ट्रॅक्टराक कंपल्सरी केला एक टँकर हाडपाक मेकनायज म्हणजे कितें तुका आमी हांव फाटीं पळयल्लें पळय ह्या कॅन्टिनीन तुमी पळयलें जाल्यार हांव म्हाका एक मशीन हाडिल्लें भायल्यान आनी ते तुका सारकें मशीन कितलेय टिंबरा भितर हाड घालत जाल्यार ते फुट्टा आनी सारकें हें क्लियर करता. तशें मशीन भोवता म्हाका दिसता फुडल्या विकाक किंवा ह्या विकाक पावतलें. तें पावलें जाल्यार हें प्रॉब्लेम सगळें. केपें सांगे सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळा उपरांत आतां सावड्डे गणेशोत्सव मंडळाची कोट्यांची लॉटरी इनामां. पोरू वर्सा तांणी सुरू केल्ली हे इनामांचे अंदूचे दुसरें वर्स. अंदू वर्सा लॉटरीचें पयलें इनाम ऑडी Q3 हो टॉप मॉडेल.
केपें सांगे उपरांत आता सावड्डे सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाची कोट्यांची लॉटरी इनामां. पयलें इनाम आसा ऑडीचो ऑडी Q3 टॉप मॉडेल, दुसरें इनाम थार, तिसरें क्रेटा कार. ऑडी Q3 ते टाटा टियागो मेरेन अशी पयलीं 10 इनामां दवरल्यात. 10 दुचाक्यो. आयतारा जाल्ले खाशे सुवाळ्यात हे लॉटरींचें उक्तावण जालें. ह्या वेळार माचयेर भाजपा फुडारी संकेत आरसेकर, ZP सुवर्णा तेंडुलकर, पंच सिद्धी प्रभू पाउस्कर, सावड्डेची सरपंच चिन्मयी नायक माचयेर हजर आशिल्ली. जो समाज आसा, जी संस्कृताय आसा ती मुखार व्हरपाक आमचे अशे मंडळाचे जे संस्कृती जे कार्यक्रम घेता, जावं जे मंडळाचे जे आमचे ल्हान भुरग्यां खातीर कार्यक्रम घेता ते बरे भशेन करता आनी वर्सान वर्स पळयता तेंचे कार्य जे अशें मुखार व्हरता आनी भुरग्यांक एक स्टेज दिता परफॉर्मन्स करपा तेंचो. त्या खातीर हांव सगळे मंडळाचे सगळ्यांक अभिनंदन करता. तशेंच तुमचें हें कार्य हें मुखार अशेंच व्हरचें. आयज 48 वर्साक आयज सेकंड टायम तुमी एक बरो लॉटरी ड्रॉ ओपन केल्लो आसा आनी तितून ऑडी ह्या संकेतान आमचे सांगले प्रमाणे ऑडी सगळ्यांचें लक्ष ऑडीचेर आसा. कित्याक स्टार्टींग फर्स्ट प्रायज कितें आसता आमी सदां पळयता आनी ह्या फावटीन दिसता मंडळान खूब बरें काम केल्लें आसा. त्या खातीर खंय तरी तेंकांय प्रोत्साहन मेळ्ळें आसा. गोंया भितर आतां आफ्टर केपें आय फील सार्वजनीक गणेश उत्सवची लॉटरी सगळी कडेन आतां फामाद जाल्ली आसा आनी पीपल आर वेटिंग. सो म्हाका दिसना की इट वील टेक मच टायम. रोखडीच ही सगळी कुपनां सोंपतली हातून म्हाका कांयच दुबाव दिसना. इतले प्रत्येकान हांगा पुरुच्यान जो प्रयत्न चालू दवरला, जो तेंच्यांनी मिडिया प्रचार धरून हो कार्यक्रम बरो कसो जातलो, सोडटी चडान चड कशी करतल्यो हो जर तेंच्यांनी प्रयत्न केला परत तोखणाय करपा सारको आतां. हेज्या फुडें सुद्दां सावड्डे गांवचो विकास करपा खातीर जे आमी फुडें सरतले ताजें केंद्र हें सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ आसतलें. म्हाका बऱ्यो ज्यो सर्ती ज्यो आसा त्यो ह्याच सायडीन पळोवपाक मेळटा म्हणून. आनी खरेंच पळोवपाक गेल्यार जाल्यार केपेच्यो सर्ती आसतल्यो, सांगेच्यो सर्ती आसतल्यो, ह्यो घेवपाक अशी लूट पडटाली. म्हाका दिसता रातचे येवन लोक न्हिदतात आनी त्याच प्रमाणे आमच्या ह्या मंडळान हें बरें काम सुरू केलां त्या बद्दल म्हाका खरें म्हणचे जाल्यार अभिमान दिसता. कारण ज्या प्रमाणे केपें आनी सांग्यार लॉटरीच्या म्हणजे हेका जे हें आसा तशेंच आमच्या ह्या कृपणां खातीर लोकांक तुमचो फोन येता हें आयकून खूब बरें दिसलें. पयलीं केपें, उपरांत सांगे आनी आतां सावड्डे. मायनिंग बंद आसून लेगीत दक्षिणेंतल्या खाणपट्ट्यांतली सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळांची आर्थीक उलाढाल वाडत आसा. मंडळांच्या ह्या कोट्यांच्या लॉटरी इनामां फाटलें अर्थीक गणित कितें होच सगळ्यांक प्रस्न. ब्युरो वांगडा गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर ख्रिस्तानंद पेडणेकर. मोगो पक्षांत आमदार म्हणून निवडून आयले उपरांत जे पक्ष सोडटात तांकां परतून घेवचे नात. तशेंच पयले टर्मात जो पक्षांत निवडून येता ताणें मंत्रीपद घेवच्या पेक्षा अध्यक्षपद स्विकारून अणभव घेवचो असो निर्णय पक्षान घेतला अशें मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगलें. हेर पक्षांनी अशीच पद्दत आपणावची, ताचो फायदो गोंयचे उदरगतीक जातलो अशें मंत्री ढवळीकरान सांगलें. ज्यो गोष्टी आमदार म्हणून पक्षात निवडून येता आणि पक्ष संघटने बाधक अश्यो गोष्टी ते करून दुसऱ्या पक्षांक उडी मारता, त्या विशीं मोगो पक्षान स्ट्रिक्ट डिसिजन घेतलां की आमी निवडून हाडिल्ले MLA म्हणून ज्या मनशाक आमी निवडून हाडल्या किंवा तांकां तिकीट दिल्या आनी ते आमकां सोडून गेल्या, तांकां परत आनी तिकीटूय दिवप ना आनी MLA दिवप ना. आनी हें करता जाल्यार आमी चेंज जर आमचो रूल करतले जाल्यार आमी AGM घेवन हें करचें पडटलें. जशें आमी आनी एक डिसिजन घेतलां, पयले टर्माक जो मनीस निवडून येता ताका पयल्या टर्माक मंत्री पद घेवचे पेक्षा ताणें चॅरमॅनशीप घेवप आनी बरें शिकप आनी मुखार बरो आमदार जावप अशें एक डिसिजन आमच्या फाटल्या गव्हर्नर बॉडी 2007 नंतर घेतलां. तें तशेंच आसा. तशेंच आनी एक डिसिजन अशें आसा की जो मनीस पक्षांत येता, पक्ष संघटनेत काम करता, निवडून येता आनी मागीर पक्ष सोडून वता ताका परत आमी तिकीट दिना. कारण हें केलें जाल्यारूच राजकारण स्वच्छ जातलें अशें आमचें प्रामाणीक मत आसा पक्षाचें आनी त्या खातीर ह्यो गोश्टी आमी केल्या. आज मुख्यमंत्री एका पक्षांत आसा, हांव एका पक्षांत आसा, दोनूय तुमकां अशें आमी दिसता की आमी दुसऱ्या श्रीपाद भाऊ आसा एका पक्षांत आसा. काही मुख्यमंत्री जाले एका पक्षांत, ते पक्ष सोडून गेले. एक्झाम्पल इज पार्सेकर. जेन्ना तूं दिगंबर कामत दुसरें एक्झाम्पल, हे जेन्ना त्या पक्षान मुख्यमंत्री जाता
त्या पक्षांत तरी ताणें रावपा जाय अशें म्हाका दिसता. म्हजो पर्सनल आहे, म्हाका टिका करपाची ना कोणाचेर, पूण म्हजो हो पर्सनल व्यू आसा. आमच्या MG पार्टीचो पर्सनल व्यू आसा, कारण MG पार्टीन प्रत्येक फावटी निवडून आयल्या नंतर पक्ष सोडून गेल्ल्यान MG पार्टीचें खूब नुकसान जालां आनी बरे मनीस आमचे पक्ष सोडून गेल्ल्यान चड नुकसान जालां. हातून बसून आमचें डिसिजन AGMान डिसायड करपाचें. AGM डिसिजन आसा आमचें आनी AGM जें डिसिजन घेता तें सुदीन ढवळीकार चेंज करूं शकना किंवा अध्यक्ष चेंज करूं शकना. आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात.